चाइल्ड मिनिस्ट्री हाणें जो सर्वे प्लॅन इंडियान जो सर्वे केला जो डिक्लेअर केल्लो आसा इन दॅट गोवा इज द सेफेस्ट प्लेस. गोवा महिला सुरक्षेच्या बाबतींत ही नंबर 1 आसा आणि हाच्या खातीर गोंय सरकाराचें अभिनंदन करपाक आयज आमी ही पत्रकार परिशद आपयल्या. आमकां खबर आसा भाजपा प्रणीत सरकाराचें आनी त्याच बरोबर मनोहर पर्रीकर सरकाराचें आयज आमी अभिनंदन करता, कित्याक इतल्या बऱ्या तरेन हें काम चलयलां आनी आमकां हीच अपेक्षा आशिल्ली की अशा तरेन आमचें सरकार हें योग्य स्थान दितलें महिलांक आनी तेच आमकां ह्या सर्वेन दिसून येयल्लें आसा. काही तुमकां गोष्टी नमूद करून दिता की हा प्लॅन इंटरनॅशनल NGO जो आसा ताणें प्लॅन इंडिया अंडर जो सर्वे केला ताच्या अंडर जे फिगर्स आसा ते हांव तुमकां खास करून सांगपाक सोदतां. फिगर्स फ्रॉम 0 to 1 मार्क करतले ते आनी आमकां 0.634 0.656 हे पॉयंट्स मेळ्ळेले आसा विथ वीच वी आर नंबर 1. जर आमी नॅशनल एवरेज पळयली पूर्ण देशाची जाल्यार 0.5314 आसा आनी आमच्या फाटोफाट केरला स्टेट विथ 0.634, मिझोराम, मणिपूर आणि सिक्कीम आमच्या फाटल्यान आसात. जर आमी वेगवेगळे पॅरामिटर्स जर पळयले या जेंडर वल्नरेबिलिटी इंडेक्साचे जाल्यार 4 पॅरामिटर्स आशिल्ले. एक म्हणजे शिक्षण, दुसरें आरोग्य, तिसरें सुरक्षा आणि चौथें आर्थीक बाब. आणि म्हाका दिसता ह्या चारूय बाजूंनी चारूय एस्पेक्टाचेर बऱ्या तरेन आमच्या सरकारान काम केल्ल्या खातीर आमकां ही एक पोच पावती मेळिल्ली आसा. उपक्रम राबयल्ले आणि या उपक्रमांसून आमकां आयज अशें दिसून आयलें की आमच्या गोंयांत महिला सुरक्षीत आसा असं एक आमकां एक अभिनंदन अशें आमी आमच्या गोंय सरकाराचें करता. तशेंच जनतेनूय आमच्या महिलांक जशी जनतेनूय आमकां खुबशे आमच्या सरकाराक सहकार्य केल्लें त्याच्या बद्दलूय हांव आमचे गोंयचे तमाम महिलांचे अभिनंदन करता.